नमस्कार पोय प्राइम खबरो। झेडपीक महायुतीचे आकडे जुळले। बीजेपीक 34, मगोक 9, जीव्हीपीक 5, बेंजामिन आवर्तनाक दरेकी 1। मगो विरोधी गट म्हणटा मगोचे सीट थारायतली बीजेपी। स्वच्छ रेल्वे स्वच्छ भारत मोदी सरकाराचो पयलो रेल्वे अर्थसंकल्प। तिकीट आसा तशी 24 वरां हेल्पलायन। 120 दिसां आदी रेल्वे बुकिंग। प्रवाशांक SMS अलर्ट। एकूय नवी ट्रेन ना। उत्तर गोंयचे IPS SP प्रियांका कश्यपाची ट्रान्सफर। उमेश गांवकार नवो SP। डान्स बार ड्रग्साचे फाटभुंयेर आमदार मायकलान केल्ली उंचेल्या पुलीस अधिकाऱ्यांची कागाळ। आणि केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध। आयटकाचे ट्रेड युनियनां शेकड्यांनी कामगारांक घेवन जेल भरो। पणजे रॅली कामगार विरोधी कायद्याआड आवाज। खबरो विस्तारान। झेडपी वेंचणुकेक मगोक 9, जीव्हीपीक 5 जाल्यार बेंजामिन आनी आवर्तनाक दरेकी 1 सीट दिवपाचें थारला म्हूण सुत्रां सांगतात। जीव्हीपी 5चेर सातिस्वेत ना। मगो 9 दिता जाल्यार मागले तेच सीट जाय म्हणटा। मगोची पाख कापूंक बीजेपीतलो एक गट वावुरता। मगोक परवडचें ना असले मतदारसंघ दिवचे म्हूण ह्या गटान नेट धरला। खंयचे मतदारसंघ कोणाक हें थारावंक सगळ्यांची वेगळी एकठांय बसका 2 दिसां भितर जावपाची आसा। जिल्लो पंचायतीच्या युतीच्यो सगळ्योच बसका दिल्ली जाल्यो। पयलीं भाजपाची कोर समितीची बसका दिल्ली मनोहर पर्रीकारा बरोबर जाली। भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराची बुधवारा दिल्लीच भाजपा बरोबर बसका जाली। मिकी पाशेकोची बिरेस्तारा दिल्ली बसका जाली। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण युतीत मगोक 9 सीट, गोवा विकास पार्टीक 5 जाल्यार आमदार बेंजामिन सिल्वा आनी मंत्री आवर्तान फुर्तादाक दरेकी 1 सीट दिवपाचें थारलां। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण जीव्हीपीन खंय 7 सीट मागिल्ले। भाजपा कडेन सिटां वाडोवपा खातीर जीव्हीपीची तडजोड चालू आसा। दुसरे वटेन मगो पार्टी 9 सिटांचेर थारल्या खरी, मात ते 9 मतदारसंघ आपणाक जाय तशें मागपाक मेळपाक जाय अशी भुमिका मगोन घेतल्या। मात संबंदीत फुडाऱ्यांक विचारल्यार वेगवेगळ्यो जापो आयकोपाक मेळटा। म्हाका प्रिंसिपल सद्याक 7 दिल्या तेणी। कितली 7 दिल्या। सर हे 7 तूं सॅटिस्फायड आहाय तूं? ना हांव म्हाका दिसता मुगे हांवें कितें मुगे हिसाबान बस दिल्ल्या मागला। चोय म्हज्यान स्वर्ग मागोंक जायना, स्वर्ग मेळना म्हणून जाणा सो स्वर्ग मागपा जायना आनी जी वस्त मेळना ती मागून फायदो ना। त्या खातीर मुगे लिमिटींग कितें जाता तें हांवें मागलां। एट दीस स्टेज कोणाक 10 मेळ्ळ्या, कोणाक 12 मेळ्ळ्या, कोणाक 25 मेळ्ळ्या, ताका अर्थ ना। अर्थ इतलोच आसा युती जावपाक जाय आनी ती जातली ह्या बद्दल दुमत ना। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण मगोची पाकां कापची म्हूण भाजपांतल्या कांय आमदारांनी नेट धरला। मगोचे आमदार आशिल्ले मतदारसंघ सोडले जाल्यार हेर सिटां खातीर मगोक परवडचे नात अशी मागणी खंय भाजपांतलो एक गट पार्टी फुडाऱ्यां कडेन करता। सिटांचें गणीत जालें। आतां खंयचो मतदारसंघ कोणाक हें थारावपाक युतीच्या सगळ्या वांगड्यांची एक जोडबसका जावपाची आसा। पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मोदी सरकाराचो पयलो स्वच्छ रेल्वे स्वच्छ भारत रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून संसदेत मांडलो। रेल्वे प्रवाशांची तिकीट आसत तशी दवरल्या, मात एकूय नवी ट्रेन जाहीर केल्ली ना। 1 मार्चा सावन प्रवाशांचे सुरक्षे खातीर रेल्वे ऑल इंडिया 24 वरां हेल्पलायन सुरू करता। कागाळी खातीर मोबायल ॲप आसतले। रेल्वेंतले 17,000 टॉयलेट्स बायो टॉयलेट करतले। प्रवासाचे तारखेचे 4 म्हयने पयलीं आतां बुकींग करपाक मेळटलें। ट्रेनीच्या अरायवलाचेर प्रवाशांक SMS अलर्ट मेळटलो। We want to make Swachh Rail the driving force behind this government's flagship program, Swachh Bharat Abhiyan. Hence, we now work on Swachh Rail, Swachh Bharat. How to improve quality of life in journeys? Madam, I'm happy to say, and I'm sure all my house will join me, I have not increased the passenger fares. We are directing our efforts to make travel on Indian Railways a happy experience with mix of several initiatives. We have fixed 4 goals for ourselves. Goal number 1, to deliver a sustained and measurable improvement in customer experience. About cleanliness, comfort, accessibility, service quality, and speed of train. Make rail a safer means of travel.
Third, expand Bharatiya Rail's capacity substantially and to modernize its infrastructure. Fourth, objective is to finally make Bharatiya Rail financially self-sustainable. We propose to introduce an SMS alert service to inform passengers in advance about the updated arrival and departure time of trains at starting and destination stations. Similarly, SMS alert would be sent 15-30 minutes in advance of arrival of the train at the destination. For the safety of our women passengers, surveillance cameras will be provided on a pilot basis in selected mainline coaches and ladies' compartment of suburban coaches without compromising the privacy. We also intend commissioning 800 kilometers of gauge conversion. Additionally, we have sanctioned 77 projects covering 9,400 kilometers of doubling, tripling, quadrupling works along with their electrification at a total cost of, Madam, 96,182 crores. Honorable members of Parliament will be happy to note that these projects cover almost all states. You should be happy. उत्तर गोंयची IPS SP प्रियांका कश्यपाक ट्रान्सफर मारली. तिका खासा ब्रांच पुलीस नियंत्रण कक्ष आनी ATSाचो ताबो दिला. पुलीस अधीक्षक उमेश गांवकाराक उत्तर गोंयचो SP केला. कळंगुटे डान्स बारांचो विशय तापिल्लो आसतनाच ही ट्रान्सफर जाल्ल्यान तर्क वितर्क जावंक लागल्यात. आमदार मायकलान दर्यादेग वाठारांतली डान्स बार्स, ड्रग्स आनी शिनळकी वेव्हारांनी उचेले पुलीस अधिकारी घुसपल्यात म्हूण IGP मेरेन प्रकरण पावयल्लें. SP प्रियंका कश्यपाचे ट्रान्सफरीविशीं प्रुडंटान आमदार मायकलाक विचारले. तो म्हणटा उत्तर गोंयांत वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादान डान्स बार चलतात म्हूण आपणे प्रकरण पुलिसांकडे वयर मेरेन पावयल्ले. Today, North Goa SP was transfer Priyanka Kashyap. तुम्ही भी किने अशी कंप्लेन केली against her, Priyanka Kashyap? No, I had told that higher level police officers, I had not named anybody, but higher level police officers are involved in a lot of activities happening in the coastal belt, where they allowed certain illegalities to continue. PI is telling me higher level officers are not allowing him to raid. All these things I had told fearlessly to the higher ups and to the chief ministers. Specific कोणाचे नाव घेऊन असले पोलीस ऑफिसराचे? ना, आम्ही कोणाचेच नाव तसे घेना. समझने वाले को इशारा काफी है म्हणून एक हिंदीन म्हणण्या. उत्तर गोंयचो नवो SP उमेश गांवकार प्रुडंटाकडे उलयलो. We have new SP of North Goa district, Umesh Gaonkar, with us. Sir, you have served as DYSP in North Goa district earlier. How new job as SP you are looking forward? Now my responsibility as a district SP has increased in many fold. When I was working as a SDPO Porvorim, it was for only a small subdivision. But now I have got more police station, more subdivisions, and law and order and other things automatically I have to deal with. So my responsibility has increased. If we talk about North Goa district, not it only comes the capital city of Panjim, but other coastal areas are highly sensitive in terms of the allegation of drugs trade and other illegalities. How you are going to tackle it? From tourism point of view, the coastal belt is more prone for too many activities. Drug is there, the loud music is there, and all you can say the activities related to the tourism, for which we have different agencies to deal with. On beaches we have got a tourist police, local police is there, coastal security is there. So we'll cope up with that. When you are taking the charge as SP, Kalangut police coming under a scanner for the misbehaving, job negligence. These are the another challenge I see in front of you. On a coastal belt in north, challenges are always there. In Kalangut, so many incidents are reported. That's why they are under the scanner. But we also have to see the other side. What is the strategy of police? How police are dealing with it? And where it went wrong? Challenges are of course there, but we have to correct if there is something wrong. And we have to go ahead. Bureau Report, Prudent.
सत्तेर येवचे पयलीं बीजेपीन लोकांक आश्वासनां दिल्लीं ती पुराय करपाक जाय अशें अपक्ष आमदार रोहन खंवटे म्हणटा. अपक्ष एकठांय आयले ते सरकारा आड न्ही, पूण अपक्ष सरकाराचेर टिका करता तीत लोकांच्या बऱ्या खातीर सरकाराचें कितें चुकता तें दाखोवप हाचे फाटल्यान लोकांचें हित होच मुद्दो आसता अशें रोहनान म्हणलां. बऱ्या कामा खातीर सरकाराक अपक्षाचो तेंको आसतलोच, मात सत्ताधारी पक्षान सुडाचें राजकारण करप योग्य न्ही अशेंय रोहन म्हणटा. झेडपी वेंचणुकेंत सुडाचें राजकारण चल्लां अशेंय ताणें म्हणलां. आनी लास्ट 2 म्हयने हांवें सामको उजोत पेटयला की हांव लागतलो हांचे फाटल्यान खरें तें खरें, कित्याक म्हजें मानप एक, कितें खरें आसा तें खरें आसा, कितें फट आसा तें फट आसा. तुमी कितें बरें करतले आमी तुमकां सपोर्ट करतले, तुमी कितें वायट करतले आमी तुमकां सपोर्ट करचे ना. खंयचोय इशू काडलो तो तुमकां सरकाराक सपोर्ट करपाक जाय हो मुद्दो नासता. खंयचो इशू आसता तो स्वता लोकांच्या हिताक आसा काय ना, कोणाक फायदो जाता आनी त्या फायद्यान खंयचो सर्वसामान्य मनशाक फुडें घरा पर्यंत आपल्याक दिसता की सरकारान आपल्याक कितें केलें हें चिंतपाची गरज आसा. ह्या दिसांनी पेपरी वाचता आसतना दिसता खंयचे ग्रूप तयार जाले आनी कितें जालें, आमी खंय ग्रूप तयार जावना. आज सगळे जे आमदार बीजेपीचे जावं काँग्रेसचे जावं अपक्ष जावं जे विचार मांडपाक सोदता बऱ्या गोंया खातीर ते एक कडेन आयिल्ले आसा. आनी हांव जाणा हें सगळें करता आसतना तांचे 2च मुद्दे आसता. मनशाक ओगी कसो करप, ताच्या खातीर रिवेंज पॉलिटिक्स कशें खेळप. आनी 1 म्हयनोभर पळयत आसा, हांव उलयना हें, पूण 1 म्हयनोभर पळयत आसा की तांचें रिवेंज पॉलिटिक्स खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान सुरू जालें. आनी हें वाडतूय बी. म्हाका कोणाचो भंय ना. म्हाका जेन्ना लोक म्हाज्या बरोबर आसा आनी हांव खऱ्याक झगडटा तेन्ना म्हाका खंयच फाटल्यान रावन पळोवपाची गरज ना. पूण वायट दिसता एकूच की हें जें सरकार निवडून हाडलें आमी, ज्या सरकाराक तेंको दिलो आज पर्यंत, त्या सरकाराचे विचार वेगळे कित्याक जाता काय म्हणून. म्हणजे बाब मनोहर पर्रीकर एकटोच मनीस आशिल्लो जो सरकार चलोवन घेतालो आनी चलयतालो काय म्हणून प्रश्न पडटा. झेडपी इलेक्शन येता, पर्वरीक वांटून खाली. आतां घेऊ एक विराम.